भाऊ भयणीनो देव बरो दीस तुमकां दिवं. दिनवासुया देवाक देवान आमकां आनी एक दीस आयचो बरे भशेन हो दीस सारूंक आयचे मिसान आदार मागुया. इतेंसांव ह्या मिसाची दोन इतेंसांव आमकां आसा. एक पयलें इतेंसांव तेर्जिने फेर्नांडीस म्हयन्याचो उगडास. दुसरें इतेंसांव मरिया इस्पेरांस रोश पयलो वर्साचो उगडास. दोगांय पासत खरेंचपणी हे मिसान मागुया. तशें मागूंक लायलां. मरिया गोंसाल्वीस आयज बर्थडे तिचो आनी कोण बर्थडे मनयता मे बी काजारा दीस मनयता मागुया तांचे पासत. भोव करून दुयेंती पासत मागुया. एकामेका पासत मागुया आनी मिसान बरे भशेन वांटून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सगळे आसूं. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी विचित पुत्राची ओपार आयकतले. ही ओपार आमी जायत्या भासांनी जायते पावटी आयकल्या. ही ओपार आमकां सांगता आमचो देव हे भाशेन एक मोगाचो देव, पूण तेज्या मोगाचो आमी वायट फायदो काडिनाय. देव मोगाळ म्हणटा आमी हे देवाक ओकमान करीत रावया अशें न्हय. देव मोगाळ, देव काकुस्ता, देव बोगसण्याचो तेज्या मोगाची काकुतेचो फायदो काडून बरें जिवी जिवंक वावरुया. तर हेंच आमकां ही ओपार शिकयता. बरे भशेन आयकुया आनी ओपारेन कितें हांवें आयकता तें वेव्हारान घालून आयच्या मिसान आदार मागुया. मागणें आमच्या देवाक मानूंक पातके म्हूण ओळखुया. सगळे आमच्या गुन्यांच्या देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणी म्हजो गुन्यांव मनांचे संतानान कुवार मरय सगळे देवतान भोगतां आनी तुमकां भाव भयणी म्हजे आमच्या सरस्वता देवा लागीं निवत म्हूण प्रार्थना मागता. सोद पोत बिदात देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां बोगसून सगळ्यांक ससण्याच्या जिविताक पावूंक. सर्वेस्परा आमच्या मोहिमेवान देवा, ह्या संवसारान आसतनाच पवित्र देण्यांनी सर्गींच्या जिवितांत तूं आमकां वांटो दिताय. तर आमी ह्या संवसारान आसत तूंच आमचें जिवीत चलय. तूं आसा त्या ससण्याच्या उजवाडाक आमकां एक दीस पावय हें आमी मागता. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्म्याचे एकपणान जेतन राजवट चलयता ससण्याच्या ससनान. आमीन. पसंत देवाच्यो तराय. मिकेस प्रभुदाच्या पुस्तका वयलें वाचप. तुजे पोरचेक बोडी घेवन चोरवाक व्हर
ही पोरसां तुज्या दायजाचो हिंड. ती एकसुरी रावता एका रानांत आनी सोर भोंवती आसात मैदानां. पुर्वीच्या काळार ती चोरवाक वेताली, तशेंच तिका आतां बासोन आनी गिलेयाद गांवांनी चोरवाक वचून दी. इजिप्तांतलो तूं भायर सरलोय तेन्ना तुवें केलें तशेंच आतां विस्मितां पळोवशीं कोर. तुजे असलो देव आनी खंय आसत? तूं गुन्यांव काडून उडयताय, खोटेपण रोखडेंच बक्षिताय. तूं पोटांत राग दवरिनाय, पूण काकलूत दाखोवन संतोसताय. आनीक एकदां आमची काकलूत कोर, आमचे गुन्यांव मोस्तून उडय. सगळीं आमचीं पातकां दर्याचे कोरीक उडय. मागां आमची पुर्वजांक सोपूत दिलोय, ताच्या प्रमाणें जाकोबाक विस्वाशी राव. अब्रामांक काकलूत दाखय. देवाचें उतरें. देवाचे बरोबर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. तुझें नांव सर्वेस्वरा. B7:23. B7 page 23. Tuझे नाम सर्वेस्वरा, सदाता ऐकलेल्या. तुझे नाम सर्वेस्वरा, सदाता ऐकलेल्या. These words are strong immortalio, sodas tucena urcandelio, sorbes fora marfamo amso, azotavam chankimunoso. Tucena सर्वेस्वरा, सदाता ऐकलेल्या. तुझे नाम सर्वेस्वरा, सदाता ऐकलेल्या. तुझो भाव सदांच orgoglio, tuझो पुण्यो orgoglio. तुझी महिमा दाखयलेल्या, तुझी ओचोया गाजयलेल्या. तुझे नाम सर्वेस्वरा, सदाता ऐकलेल्या. तुझे नाम सर्वेस्वरा, सदाता ऐकलेल्या. उद्गार. हांव उठून म्हज्या बापा सोरशी वेतलो आनी म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. एक दीस दोन वसुलदार आनी वायटुवी मनशां जेजू उलयता तें आयकून ताचे सरशीं येतालीं. फरिजेव तशे धर्मशास्त्री गुणगुणोन अशें म्हणटाले, हो मनीस वायटव्यांक बरे भाशेन घेता, तांचे सांगाती बसून जेवता आनी खाता.
ताणें येवपार तांकां सांगली. कोणाकल्या मनशाक 2 पुतो आसले. तांतल्या धाकट्यान बापायक अशें म्हणलें, बापा, म्हाका पडटा त्या दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. आनी ताणें तांकां दायज वांटून दिलें. थोड्या दिसां भितर धाकटो पूत आपणाचें आसलें तितलें एकठांय करून भायर सरून एका पोरिक्या पयशिल्ल्या गांवांत गेलो आनी थंयसर मस्तें जिवी जिवन ताणें आपल्या दायजाची वाट लायली. ताणें सगळें वगडावन उडयतच त्या गांवांत एक खोर भूक पडली. तोय अडचणेक सांपडलो. तेन्ना वचून एका गांवच्या कोण्याक लागीं तो चाकरेक रावलो आनी ताका आपल्या शेतां बाटान दुकरां चोरोवंक धाडलो. दुकरां खातात तें सांगाचीं हॉल्लां खावन तो आपलें पोट भरूंक सोदतालो, पूण ताका कोणूच दिनासलो. शेकी सोयरानांत येवन ताणें म्हणलें, कितल्या दिसवाड्याचे मानाय म्हज्या बापायच्या घरान नाका पुरो जायसर जेवण खाण आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. तर हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलो. ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणून आतां आनीक म्हाका फावना. तुज्या मानांतलो एकलो असो तूं म्हाका दवर. उठून तो बापायशी गेलो. पयसूच आसतना ताजे बापायन ताका देखलो. ताजें काडी चुचुल्लें. धांवून वचून ताच्या गोमट्याक ताणें वेंग मारली. उमाव ताजें घेतलें. पुतान ताका म्हणलें, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. तुजो पूत म्हणून म्हाका आनीक आतां फावना. तेन्ना बापायन चाकरांक सांगलें, बरांतलें बरें एक आंगोस बेगीचे बेगीन हाडून ताका न्हेसयात. ताच्या बोटाक मुदी, पांयांक वाळो घालात. गुडगुडीत पाडकुडो हाडून मारात. जेवण करुया, बरें बरें खावन पिवन खुशाल जावया. कित्याक हो म्हजो पूत मेलोलो, नव्यान जिवंत जाला, सांडलोलो, परत मेवला. ताणें जेवंक सुरू केलें. तेन्ना ताजो व्हडलो पूत शेतान आसलो. घरा लागीं पावता पावता ताणें संगीत आनी नाच जाता पळय तें आयकलीं. एकल्या चाकराक आपोवन कितें जालां काय म्हूण ताणें विचारलें. चाकरान जाप दिली, भाव तुजो आयला, तो सलामतीन पावलो म्हूण बापायन तुज्या गुडगुडीत पाडकुडो मारला. पूण तो जबर रागार जालो. पुडती पावलोवन ताणें बापायक अशें म्हणलें, पळय, इतलीं वर्सां जालीं हांव तुजी सेवा चाकरी करतां. तुजें उतर हांवें केन्नाच मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टां बराबर जेवंक पिवंक ते म्हाका केन्नाच एक बोकडो देखून दिलो नाय. पूण नायकिनी बराबर आपलें दायज खावन ओगडावन हो तुजो पूत येना फुडें तुवें ताचे पासत एक धाकटो मोठो पाडकुलो मारलो. ताणें ताका सांगलें, पुता म्हज्या, तूं सदांच म्हजे सांगाता आसाय. जें कितें म्हजें तें सगलें तुजेंच. पूण बरें जेवण करूंक खुशाल जावंक आमकां पुत्तें कारण आसा. हो तुजो भाव मेलोलो, नव्यान जिवन जाला, सांडलोलो, परत मेवला. क्रिस्ताचें शुभवर्तमान वखणी तुका क्रिस्त. बसात बसात. भाव भयणीनो, हे कोराजमान आमी भितर सरला तो दिसतान वाचपां मिसाची आमकां देवाचें नदर मारूंक लायतात. आमचो देव कसलो आनी आमचें जिवीत कसलें. आदले सुमृतीन आमी चडशें वाचता आयकता. देव म्हणजे एक रागीस, ताचे सुशें लागीं सरोंक जायना. मनशाचेर एगेन्स, मनशाचें बरेंपण ताका नाका अशें आदले सुमृतीन आमी खूब आयकलां. दुसऱ्या धर्मांनी अशेंच आमी आयकता. देव म्हणटा तो पयस आहा,
मोगाचो न्हू रागाचो रोखडोच खास जालांक उबो जाता. पूण जेजू आपल्या जिवितांत चलता भोंवता आसतना हे जेजूची घोडसाण हो देवाच्या सर्गीच्या बापाची घोडसाण आपल्या उतरांनी कोन्नांनी जिवितांत दाखयत रावता. देवाची मोगाची घोडसाण जिनसां बासांनी तो दाखयता. ओपाऱ्यांनी सांगता आनी आयज खरीतपणे हे ओपाऱ्यांनी सांगता. लुकास 15 3 ओपारी आहात शेगीत. पयली सांडलेलो नाणो, उपरांत सांडलेली शेडी आनी तिसरी सांडलेलो पूत. ही आमी आतांच आयकलां. ओपार ती फामाद ओपार. ताचें नांव आतां जाणार मुदार करूंक सोदतात. विचीत पूत न्हय, सांडलेलो पूत न्हय, मोगाचो बापूय. कित्याक हिरो हे ओपारीचो जावन आसा बापूय, पूत न्हू. पूत एक विलें. आयकलां तुमी? जें कितें आमी आयकता तें जुद्यांच्या कायद्या प्रमाणे घडटालें. बापूय जितो आसतना ताणें गिरेस्तां वांटूंक जाताली, पुतांनी मागोस जायच जाल्यार. ह्या पासत धाकटो पूत मातशें मोसलो आसतलो, आपणाच्या वाद्याचो आसतलो, फुडें जिवितूय सारकें जियेना आसतलो. बापूय आवयची खबर करिना. कित्याक जुद्यो वो जुद्यांच्या लोकां मदें दादल्याक चेड्याक सदां मान सुबेज, बायलांक जोबर मान नाशिल्लो. ह्या पासत बायलांची खबर आमी जोबर आयकना. तो बापूय ताका कडेन जायतें बरें बरें सांगतालो, शिडकायतालो, बरे रस्ते रापयतालो, बरें जिवी जियो म्हूण सांगतालो. तें कडेन पुताक बरें लागलें ना. एक दीस पूत चावलो आनी बापायक सांगलें, गिरेस्तायेचो वांटो म्हाका कितें पडटा, मागीर न्हू, आतांच वांटून दी म्हाका, जिवो आसतना वांटून दी. कायद्या प्रमाणे बापूय वांटून दिता. चल गिरेस्ताय जाल्यार उगे वर. आनी पूत जें आमी आयकलां मातशें मस्त जिविताचो, आपणाच्या वाद्याचो जायते भाशेन चलतालो. बापूय ताका बरें बरें सांगतालो, तें बरें लागना ताका. आपणाचें गिरेस्ताय कितें पडलें तें सगळीं घेता आनी लागींनूय पयशिल्या गांवांत वेता. तो जाणा आपणाचो बापूय कसलो पळय तो. लागीं वचत कडेन पोत्तून येतालो जीव खांक, परत यो म्हूण सांगो. त्या पासत पयलीं पुस्तक आमकां सांगता हो पूत आपणाची गिरेस्ताय घेवन पयस गेलो, व्हेरी व्हेरी फार ऑफ. आनी थंयसर मस्त जिवीत सार दुडू आसलेले, गिरेस्तां आसलेलीं. म्हणटा जायते फ्रेंड ताका जातात आनी फ्रेंडां सांगता जायते मस्त जिवीत, जाय तशे पयशे मोडटात, जाय तशे पार्ट्यो करतात, सोरा पियेतात, जायतें वायट करतात. मातशें मातशें ताजें दुडू काबार जायत वेता. काबार दुडू जाता म्हणसर त्या गांवांत बूक पडटा. हो भुरगो उडचणीन सांपडटा, काम करूंक सोदता. बापायच्या घरा कडेन केन्ना काम करूंक नासलें ताणें, गिरेस्तालो पूत. आनी आतां कामाक वयता तो. कामाक वयता थंयसर ताका सगळें स्वतंत्र विचारता, कसलें काम जाणा, कसलें काम करूंक ना. म्हणटच ताका काम मेवता दुकरां रान राखपाचें. तशें पळय आमच्या गांवांनी गोरवां आहा जायतीं, त्या गांवांनी जायतीं दुकरां आसतालीं, जायतीं. आनी दुकरां राखणे आसताले. तातूंतलो एकलो राखणो हो दुकरां बरोबर वेता, दोंगराचेर वेता, तांची सेवा चाकरी करता. आनी जायते फावटी भुकेन आसता. बापायच्या घरा बरें बरें जेयतालो, खातालो, जायतें करतालो. हांगा खूब फावटी ताका भूक लागता, फावो तें जेवण मेळना. आनी पयलीं पुस्तक आमकां सांगता दुकराचें धण खांक झगडटा, दुकरां लागीं झगडटा, धण खांक. असली ताची परिस्थिती. आनी असो तो आसतना तो एक दीस बसून चिंतता. पयलीं पुस्तक आमकां सांगता सोयराणान येता, कम्स टू हिज सेन्सीस. सोयराणान येता, बसून चिंतता हांव कोण, पावलां खंयचर, इस्ताद कितें म्हजो, हें अशें हांवें केन्ना करूंक ना. बापायच्या घराक कितलो खुशाल आशिल्लो, कितले किर्याद आहा, मानाय आसा, हें सगळें सोडटलो, परतून बापाशी येतलो. म्हणटा सोयराणान येतोच तो बापायशी येता. मेन इम्पॉर्टंट उतर जावन आसा सोयराणान येता. आमचो प्रॉब्लेम जायते फावटी आमी सोयराणान येना. कितें वायट करता, वायट जिवीत जियेता, सोयराणान येना. हो धाकटो पूत सोयराणान येता.
ताजो बापूय मोगाचो बापूय येवपार आमकां सांगता पूत गेलोलो तो दिसता तो भायर गोडेक बॉल्कान बसून ताजी वाट पळयतालो. तो गेला तो पूत केन्ना पोचून येतालो ताजी वाट पळयता. आनी एक दीस भायर बसलेलो आसतना तो पळयता आपणाच्या पुता सारको कोण चलोन येता. पूण रूपकार सारको चेंज जाला. केंस सोडले जाल्या, आंगाचें गोडेक मेडें जालां, लोकोत लोकोत येता. तो गोडेक कितें येता काय पळयता आनी ताका विचारता तो कोण रे. तो पूत सोडून गेला पळय तो पळयान रावना धांवन धांवन वेता. पूत म्हूण आयकना फुडें धांवन धांवन वेता. आनी गेले उपरांत पूत उलोवच्या आदीं पांय ताका वेंग मारता, घट वेंग मारता. पूत सांगता चूक जाली सायबा, हांवें जायती व्हडली चूक केली. तुजेर देवाचेर रकमान केलो आनी हांव सोडून गेलो. आतां हांव पोत्तून येयलां. पूत कसो न्हय, मानाय कसो, किरियाक कसो म्हाका घे. हायर्ड सर्वंट दिसवाड्याचो मानाय कसो म्हाका एक घे. बापूय सगळें विसरता. जेजू आमकां सांगता तुमचो सर्गीचो बापूय असलो लायक दीस. तो झगडलो, आपणाचो वांटो घेवन गेलो, गोड्याक जायते उतरां ताणें म्हणलीं, वयताना जायतें उलयलो. बापूय सगळें विसरता. पुताक वेंग मारता. वेंग मारल्या उपरांत किर्यादांक आपयता आनी एक एक किर्यादाक एक एक वस हाडूंक सांगता. एकल्याक सांगता तो मुदी हाड, पूत कसो पोत्तून घेता. दुसऱ्याक सांगता आंगाचें बरें आंगाचें ताका हाड. तिसऱ्याक सांगता वाणवाड. म्हणटा सगळी पदवी पुताची बापूय ताका दिता. मानाय कसो घेयना, पूत कसो घेता. निमाणें जेवण करया. मोठो पाडकुलो हाड, मार, जेवण करूंक खुशाल जावया. आनी आमी आयकलां फुडली खबर व्हडलो पूत. व्हडलो पूत बापाय भाशेन न्हू, व्हडलो पूत नाटकायेचो. बापायन ताका बरे भाशेन घेतलो, एक फेस्त केलें, सगलो बापाय विसरलो. हें पुताक व्हडलें बरें दिसलें ना. तरागान भितर सराना, भायरूच रावता. आनी चाकोर जो ताणें आपूण वेलोलो तो पांय सांगता पूत तुजो व्हडलो पूत येयला, भायर रावला, भितर सराना. बापूय भायर वेता, यो भितर यो, भाव तुजो आयला. झगडोन गेलोलो, मस्ती करून गेलोलो, आयज पोत्तून येयला भाव तुजो. खुशाल जायना. तो मालकिराक पोत्तून येयला, कोलो आतां बराबर जिवीत सारना, सगळीं गिरास्ताय ताणें होगड आयल्या, तो आतां पोत्तून येयला, भितर सराना. पांय ताका जाय तो समजायता, भितर घेता. खुशाल जा, कित्याक तुजो भाव तो, म्हजो पूत तो. चुकलोलो, मिस्टेक केलेली, तो पोत्तून येयला. आमी ताका भोगसूंक जाय, पोत्तून आदले भाशेन घेवंक जाय अशें बापूय व्हडल्या पुताक सांगता. आनी काबार करूंक येवपार जेजू सांगता सर्गीचो तुमचो बापूय हे भाशेन लायक दीस. इश्टानो, बापूय हे भाशेन म्हणटून आमी मस्ती करूंक फावना. पूण आमचें जिवीत तशें जाता मस्तीचें. आमी वायट केल्यार देव आमकां खास लायना, वायट केल्यार देव कांय करिना, वायट करीत राव, हें आमचें जिवीत. जेजू बापार सांगतना आमकां सांगता सर्गीचो बाप मोगाळ, दोयाळ, व्हडले काळजाचो, बक्षिता. त्या पासो तुमचें जिवीत धाकटे पुता भाशेन शाणेपणान जावचें, बरें जावचें, बक्षणाचें जावचें, बरें जिवीत जिवचें. इश्टानो, हें शाणेपणाचें दिसा आमकां मागुया. आमी कडेन देव आमकां जायतें वायट केलां, जायतें वायट करीत आसा. देव आमकां बक्षीत आसा आनी आमी बक्षणाचो फायदो काडून बरें खंयचे सुवातेर वायट करीत आसा. येवपार आमकां सांगना वायट करा अशें सांगना. देव तर मोगाचो बक्षणाचो फायदो काडात, धाकट्या पुता भाशेन जायात. तर इश्टानो, हें शाणेपण आमकां मागुया. आमचो देव मोगाळ, दोयाळ, काकुतीचो, बक्षिता, फायदो काडून ताज्या बक्षणाचो बरें जिवीत जिवंक वावरया. हें शाणेपण आयच्या दिसान मागुया. बसूनच पेटोवन हें गीत गावया. गायन गावया C17 गोवा कोडयो बारीक ओळख्यो पान 35 C17 पेज 35. Goa kodio barik odio, udah sata shivo.
उबे रावया. म्हजे भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपोद पिदा देव बाबाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातातलें बलिदान आपल्या मनांतल्या मोहिमे आमच्या याके पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेवन. दयाळ बाबा, ह्या संस्कारा वरवीं आमचे चोरवणेचो फळ तूं आमकां लाभय. आमच्या पातकांच्यो वणावण्यो दोमावूंक आमकां बळ मेळूं. आमच्या आत्म्यांक गरज आसलेलीं सगळींची देणें आमी जोडूंक पावूं. हें आमी मागता तेच तुज्या पुता जेरूच्या नांवान. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सगळें आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. आमचें कार्ड जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. वयवश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सरपोदविदारान सस्नाचे देवा, सरकारेन सोरताय क्रिस्त आमच्या आस्मिया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फाव कोता आमकां भुरग्यांक तुज्या नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वणावन दोमावून तुजी चाकरी करूंक निल्लो बी काळजां बत्ताय तूं आमकां नव्या बळान. सोदलेल्या वस्तू फावो ते मोल दिवन सरनांत आसलेल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती करून येरोन तरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेनी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या आस्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे प्रसाद समोर कुशी. तेच बरें जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात अनांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यान सस्तनीक कराराचें येरगत. पातकाचे बॉक्स ताणें मेलच्यात तुमचे ही प्रसाद समेज मनशां प्रसाद ते वारोवतलें. हें म्हजें उगडसाक करात. Babarta's good porgotuya. Gesù vero, Gesù ci consola, Gesù doppia Bapa, juruच्या मनांचो आनी नवजिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता. नवजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जुरीची कुणा रागो शेवतेल्या आमी समेज सांग पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा,
आणि सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडी. सर्वेश्वरा तुझे चाकोनी तेरेजा आणि मारिया एस्पेरांसा हांची काकलूत कर. तांकां तुवें संवसारांत ती आपोवन व्हेली. जशी बावतिजमा वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशेंच तांचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावमणीची काकलूत कर. तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बिटेंत वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाचे आनी आमचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्यवन धर्मदूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ते जेजू वरवीं ते जेजू सांगता ते जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान स्वर पोद बेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. बापाक सर्गेच्या मोगान उलो मारुया. आमच्या जिविता पासत दिनवासना करीतपणे आमचे क्रिस्तांवपणा पासत दिनवासुया. ताजे विस्वास आमी धरूंक ताच्या मोगाच्यात आमी पातयोंक ताजे मुखार सदांच बरें जिवीत जिवंक वायट पयसावंक एकेका शाणेपणान भर म्हूण बापा लागीं बराबर मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास जाता आमकां दी आनी आमी आमचेर केलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां दोस आनी आमकां तारणेन पडोवन दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली तूं आमकां निवार. दया करून हे जिवितान आमकां स्वस्थ दाय दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरस्तांनी मेळो तरेक जावं. तर आमकां चुडार कुतीन चोरपात कंसली सुटोय सुराकांतांतली तूं आमकां सगळ्यांक वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजें धोरम जातांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तेच्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल. जे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटां सांबाळ. तुजो जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनेच्या ससना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमचे सगळे आसूं. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची कटूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची कटूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती. हो जेजू खरो देवाचो पूत आमचो सर्गीचो बापूय हे मोगाळ दोयाल बापूय अशें हो जेजू आमकां सांगता की देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजून मोगान आपल्या जेवणाक आयज आमकां आपयल्या सगळे आमी सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना आमी गायन गावया. D40 शेडयांक आवदार पान 70 आनी 4 D46 पेज 74. Con lui lo sa, sacro sabao.
प्रार्थना. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बाबा, ह्या संस्कारान आमी वांटो घेतला ताजे वरवीं बोलवंत तुजो मोग आमच्या काळजांनी रमूं, आमच्या प्रितेमोगाच्या कोन्यांनी ओदीक ओदीक रुजू तो जावं, हें आमी मागता तेच तुजे पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं, तुमची सगळें आसूं. सोरपोद वेदात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वतात. आमचो देव चड मोगाचो देव, ह्या मोगाचो फायदो काडून बरें जिवीत जिवंक वावरात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाचे गायन गावया. जिवितांतूं उजवाडांतूं K4 पान 141 K4 पेज 141. Civita,